देवीचे मूळ अस्तित्व आहा पळय ते राया गांव आसा पळय थंय आसलेले. देवळाय बीन मोडटाले आनी उध्वंस करून दवरलेलो तेंच्यांनी. कामाख्या देवी जेन्ना गोंयांत येयली मागीर आमकां गोंयांत येतकूच देवीचें नांव कामाक्षी जालें. हाय इश्टानो, कशे आसा तुमी? वेलकम टू अवर चॅनल गोवन कपल डायरीज. म्हाका एक सांग, गोंयांत तुका खबर आसा अशी एक आमास जाता ती खूब फेमस आसा आनी त्या आमाशेक गोंयच्या खूब व्हड संख्येन लोक येता. खबर आसा तुका? हय, खबर आसा म्हाका. आनी ती म्हटल्यार शिरोड्या. हय, शिरोडेची देवी कामाक्षीच्या देवळान जी आमास जाता पळय ती खूब फेमस आनी त्या आमाशेक गोंयसून, महाराष्ट्रांतसून आनी इवन कर्नाटकांच्यान खूब व्हड संख्येन लोक येता. आनी आमी पयले जेन्ना देवळान वयता पळय आमाशेक तर पळयलें आसतलें देवळा सायडीक ते रूम्स बीन आसा पळय देवळाच्या कमिटीन केल्या पळय ते थंय इवन ते कर्नाटकाचे लोक येता पळय ते रावता आनी नेक्स्ट डे वयता मागीर. सो इवन लायक हांव जेन्ना देवळान बसलोलो पळय आरतीच्या टायमार तेन्ना हांवें आयकल्लें की तो कर्नाटकाचो एकलो मनीस दुसऱ्याक सांगतालो की तो उडपीचो समथींग कितें तरी आनी तो सांगतालो की आमी थंय रुमान रावतले आनी नेक्स्ट डे फाल्यां सकाळी 6-7 म्हटल्यार आमी वयतले म्हणून. हय, सारकें तुजें. आनी इवन तुमी पळयल्यार लायक जे आमाशेच्या टायमार जेन्ना देवीची पालखी आसता पळय तेन्ना ते वायब्स आसता पळय ते खूब बरे आसता आनी पळोवंक खूब बरें दिसता. हय, ते वायब्स म्हटल्यार आमी सांगूं शकना कशें आसता पळय ते. तुमी जर ह्यो एक्सपिरियन्स घेवंक ना जाल्यार तुमी शुवर शॉट न्हू कामाक्षी देवी कडेन तेच म्हटल्यार शिरोड्या वचोन पळयात. कित्याक आमी हें सांगूं शकत ना, हे ज्यो फिलिंग्स आसा पळय त्यो प्रत्यक्ष थंयसर वचोन न्हू फील करपाक जाय. म्हाका एक सांग पळोवया, देवीची जी पालखी काडटा पळय आमाशेच्या टायमार ती केन्ना काडटा? कितल्यांक सुमार अशी काडटा? ती ऑलमोस्ट लायक 7:30 उपरांत काडटा. हय, 7:30 पावणे 8 म्हणू शकता आमी. आनी आमी इवन लायक हरशीं आमी कितें करताली की सकाळच्या टायमार वयताली आनी सकाळच्या टायमार गर्दी तर खूब आसतालीच आनी तेन्ना आमकां खबर नासलेली की देवीची पालखी इवन काडटा आमाशेच्या टायमार म्हणून. तेन्ना आमी जी भायर ती हॉटेलां आसा पळय थंय खावपाक बसलेले तेन्ना आमकां त्या हॉटेलवाल्यान सांगलें की तुमी सांजच्या टायमार बीन कित्याक येयना? सांजच्या टायमार देवीची पालखी काडटा 7:30 ते पावणे 8च्या ते दरम्यान अशी. आनी तेन्नाच आमी डिसायड केलें की लायक हेल्थ फोर्थ जी आमची ट्रीप आसतली पळय आमाशेच्या टायमार देवीच्या दर्शना खातीर ती आमी सांजच्या टायमारूच वयतली आनी असो देवीचो जो पालखीचो जो अनुभव आसा पळय तो आमी घेतली म्हणून. आनी खरेंच तो एक्सपिरियन्स आमी जेन्ना घेतलो पळय तेन्ना आमकां खूब बरें दिसलें. आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमी 3-4 फावटी पालखेक पावल्या. हय, आनी कशें करता की लायक देवीक देवळांसून पयलीं भायर पालखेन हाडटा, धरून हाडटा आनी मागीर पालखेन बसयता. मागीर पालखेन बसयले काय देवीक देवळाच्या सरभोंवतणी अशी पालखेन बसून मिरवणूक काडटा आनी इवन ते कसले इवन मंत्र सुद्दां म्हणटा आनी सगळ्यात एक तो अनुभव खूब डिफरंट आसता. देवीक बरी न्हेसयता हें सगळें पळोवपाक न्हू खूब बरें दिसता. कित्याक तूं जेन्ना देवीक आपली आवय अशी मानता आनी तेन्ना आपल्या आवयक तूं अशी त्या रुपान पळयता अशें बरें दिसता. खूब लायक एक्सप्लेन सुद्दां करपाक अशें जायना. हय, इवन तुका खबर आसा की आतां फुडल्या म्हयन्यान म्हटल्यार फेब्रुवारी म्हयन्यान देवीची जात्रा आसा पळय ती. म्हाका एक्चुअली खबर नासलेलें. तुवेंनूच म्हाका 2-4 दीस पयलीं सांगलें की देवीची फेब्रुवारी म्हयन्यान जात्रा आसा म्हणून. केन्ना आमी वचोंक ना बट दीस तीच, इयर आमी शुवर शॉट हय. ट्राय करतली की वचपाक लागून. हय, कित्याक आतां आय कळयलेंच गेस आसा ही म्हणून. जात्रा आसा पळय ती अमाशे उपरांत 19 डिसेंबराच्यान सुरवात जाता. सारकें. आनी तुवें एक नोट केला की लायक जे भक्तगण येता पळय ते आमाशे दिसा सुद्दां लायक व्होटी भरता. हय, अमाशे दिसा ओटी भरता. पूण तेन्ना खूब अशी लायक धक्कामुक्की जाता, गर्दी खूब आसता. तेन्ना एक प्रॉपर व्होटी सुद्दां लायक ती भायर हें करची पडटा पळय. देवळाचो जो correct. लायक तो वरांडा कायंड ऑफ अ हॉल टायप आसा पळय देवळाचो स्टार्टींग एंट्रन्साक थंय भरता पळय ते. तेन्ना एक तुका प्रॉपर देवीक अशी पळोवन अशी व्होटी भरपाक मेळना. हय, आनी आनी तेन्ना नॉर्मल डे लायक नॉर्मल डे जर तुमी वयता जाल्यार म्हाका दिसता आमी लास्ट टायम सुद्दां केला पळय देवीच्या फुडल्यानूच लायक व्होटी भरपाक मेळटा प्रॉपर हय, अशी. जर आमी नॉर्मल दिसा गेली न्हू जाल्यार बेसिकली ती सुशाकाद ओटी भरपाक हय. मेळटा आनी तुमकां सारकें मन भरून सारकें देवीक पळोवपाक मेळटा. आनी देवीक बेसिकली थंयसर बसून तुमी आपल्याक जाय तितलो टायम स्पेंड करूं शकता आनी मनांतल्यो ज्यो इच्छा आसा न्हू पळय त्यो सांगूं शकता. सारकें. आनी जो
नॉर्मल डे सुद्दां तुमी जर वचात कांय गर्दी आसना, प्रॉपर भशेन देवीचें दर्शन जाता आनी सुशेगाद बसोंक गावता. आमाशेच्या टायमार फक्त कितें जाता की लायक खूब गर्दी जाता, पूण तरी सुद्दां पालखी जाली न्हू आमाशेच्या दिसा काय मेन तू विसरलो, प्रसाद दिता. पालखी जाल्या उपरांत जेन्ना देवीची आरती जाता न्हू त्याच्या उपरांत भायर सरता पळय ते सगळ्या भक्तांक प्रसाद आनी मेळटा. सेकंडली म्हटल्यार देवीची जेन्ना 5:30 सुमार 7:30 अशी पालखी काडटा पळय, ती सगळ्याक देवळा सरभोंवतणी देवीक भोंवडयता. मागीर देवीक भितर हाडटा. देवीक भितर हाडले काय देवीची आरत दाखयता, ओवाळणी करता, आरती म्हणटा आनी थोडे वगत मातशें बसता बीन. आनी ते जाल्या उपरांत थंय मागीर पावणी आसता. देवीच्या आंगार जी फुलां घातलेली आसता पळय तेजी पावणी काडटा. पावणी जाली काय मागीर सारके लोक परत देवीचें दर्शन घेता आनी मागीर दोनाय सायडीकसून अशें भायर देवळाच्या एक्झीट करचें पडटा. तेन्ना एक्झीट करतना देवीचो जो प्रसाद दिता, तो प्रसाद सुद्दां खूब बरो लागता. म्हाजो जाल्यार फेवरेट, म्हाका आवडटा. तितून इवन लायक पासां आसता आनी चणे चणे आसता, उकडलेले उकडलेले चणे. काळे चणे आसता, पंचखाद्य आसता. खूब बरो लागता प्रसाद तो एक्चुअली. म्हाका एक सांग, देवीचे हे मूळ अस्तित्व शिरोड्याच असलेले काय ते आनीक खंयसर असलेले? देवीचें मूळ अस्तित्व आहा पळय ते राया गांव आसा पळय थंय असलेले. आनी जेन्ना पोर्चुगीज टायमाचेर जेन्ना पोर्चुगीज लोकांचेर खूब हाल करताले पळय, लोकांक मारताले बी, तेन्ना ते देवळाय बीन मोडटाले आनी उध्वंस करून दवरलेलो तेंच्यांनी राया गांवांत बीन. आनी तेन्नाच लायक अशें म्हणटा की कोणी तरी ते आदले लोक आसले पळय तेंच्यांनी रातचे अशे व्हड्यान बसोवन दर्यांसून अशी देवीक शिरोड्या गांवांत हाडली. शिरोड्या गांवांत हाडून थंय मागीर देवीची स्थापना केली. आनी तेन्नाच मागीर स्थापना करतकूच आतां तुमी जें देवूळ पळयता तें स्लोली अशें डेवलप जालां आनी आमकां ताकाच लागून आतां शिरोड्या देवीची मुर्ती पळोवंक मेळटा. आनी तशीच इवन लायक आय गेस रायाक कितें तरी आसा, आय एम नॉट शुअर, बट अशी जी इन्फॉर्मेशन म्हाजे कडेन आसता ती लायक देवीचें मातशें तरी थंय कितें तरी आसा, धाकटें देवूळ अशें कितें तरी आयकलां हांवें. आनी इवन राया गांव आसा पळय मडगांवच्या सायडीक, थंय न्हू रायेश्वर देव आसा. Basically रायेश्वर रायेश्वर देव म्हटल्यार कोण? रायेश्वर देव म्हणजे महादेव. आनी इवन शिरोड्याचें देवूळ आसा पळय आमचें मेन, तेच्या भायर सायडीक एक धाकटें देवूळ आहा पळय आनी एक, थंय खुबशे देव बीन आसा पळय, गणपती आसा, महालक्ष्मी बीन आसा. थंय आमकां इवन रायेश्वर देवाचें दर्शन जाता. हें तेकाच लागून की देवीक राया गांवांतसून हाडलेली आनी थंय मेन अस्तित्व आसलें राया गांवांत ते रायेश्वर देवाचें. सो हांगाय बीन आमकां शिरोड्या रायेश्वर देवाचें दर्शन जाता. पण म्हाका एक प्रश्न पडला आता. जर रायेश्वर देव म्हटल्यार महादेव, जाल्यार देवी कामाक्षी म्हटल्यार देवी पार्वती? हय, आमची जी कामाक्षी देवी आसा पळय ती आदिशक्ती, आदी माया म्हणजे माता पार्वती. आनी तिकाच आमी आवय म्हणू शकता, बिकॉज ती जगत जननी. इवन ती अन्नपूर्णा. डिफरंट फॉर्म्स तिणें घेतल्या, लायक अवतार घेतल्या. आमी म्हणू शकता एक आतां जशें सांगलें तुमकां की कामाक्षी देवी सुद्दां, कामाक्षी देवीचें सुद्दां लायक अशें म्हणटा की खंय ना खंय आसामाक एक देवूळ आसा. आसामाक त्या देवळान न्हू कामाख्या देवी आसा. आनी थंयसरूच अशें म्हणटा की लायक ती गोंयान देवी येयली. कामाख्या देवी जेन्ना गोंयान येयली मागीर आमकां गोंयान येतकूच देवीचें नांव कामाक्षी जालें. हेजेर हांव 100% शुअर ना, बट जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या पळय तेजे वरसून तरी सांगूं शकता की लायक आसामाक देवूळ हा कामाख्या देवीचें. आनी मागीर जेन्ना आदल्या टायमार जेन्ना देवी गोंयान येयल्ली तेन्ना हाडलेली पळय देवीक, तेन्ना कामाक्षी देवी अशें नांव गावलें म्हणून. वाव, तू हे सगळे सांगले माझ्या हातीचेर सगळे गुजबम्स येयले. लायक इवन लायक जी इन्फॉर्मेशन आमी तुमच्या खातीर हाडटा पळय तेन्ना आमी सुद्दां खूब रिसर्च करता. आनी जर इन्फॉर्मेशन इतल्या पर्यंत तरी आवडला जाल्यार तो सबस्क्रायब बटन दाबपाक विसरूं नाका आनी लायक आनी शेअर करपाक विसरूं नाका. तुका खबर आसा ह्या म्हयन्याची अमास केन्ना पळय ती? ना, म्हाका खबर ना एक्चुअली, कित्याक एवरी टायम म्हाका तूच सांगता आनी तूं सांगतकूच आमी मागीर गाडी स्टार्ट मारता आनी शिरोड्या वयता मातशें. बेसिकली आयज सांजची अमास लागता, लेट रातची अमास लागतली, सांजची न्हय रातची अमास लागतली आनी मागीर फाल्यांच्या दिसाक ती सोंपतली. सो तुमी जर हो एक्सपिरियन्स केन्नाच घेवंक ना जाल्यार आयज किंवा फाल्यां सकाळ फुडें तुमी वचात आनी तो मुद्दम एक्सपिरियन्स घेयात. पण तुमी सकाळ फुडें गेली न्हू जाल्यार तुमकां पालखी मात्र मेळची ना, सांजचेच वयचें पडटलें तुमकां. सारकें. आनी इवन बिफोर कोवीड देवीचो थंय न्हू आमाशे दिसा महाप्रसाद आसतालो.
तळी आसा पळय तळयेच्या सायडीक आतां ज्या त्या जाग्यार न्हू अशें हें आसता देवीची जी कापडां बीन आसा पळय ती विकता त्या जाग्याचेर सायडीक एक तळये सायडीक न्हू पयलीं महाप्रसाद एक पेंडल असो घालून महाप्रसाद सारकें. आसतालो आनी पोस्ट कोवीड आतां तो महाप्रसाद बंद केला. आय होप देवीचे जे महाजन आसा पळय तो महाप्रसाद देवीचो परत स्टार्ट करतले कित्याक सांगूं सोदता अशें लायक देवीचे जो प्रसाद आसा पळय तो ग्रहण करपाक सुद्दां खूब पुण्य जाय नशीब जाय म्हणू नशीब जाय. शकता. हो, सांजच्या correct. टायमार पालखेच्या टायमार प्रसाद गावतात बट स्टील लायक ती फिलींग अशी आसा की नाही महाप्रसाद तो म्हाका एक सांग पळोवया अशें लायक कितल्यो आमाश्यो करपाक जाय अशें कितें म्हणटा लायक पर्टिक्युलर आमाश्यो केल्या लायक तुजें कितें मनोकामना आहा तुवें देवी कडेन कितें मागलां बीन पळय ते फुलफील जाता अशी विश म्हणून. हय अशें म्हणटा की लायक बेसिकली तुज्या मनांतली इच्छा पूर्ण जावपाक जायी जाल्यार 7 अमाश्यो करपाक जायो ना जाल्यार 11 पासून तुमी करूं शकता. आनी म्हाका एक सांग अशें म्हणटा की लायक एक पर्टिक्युलर आमास केली न्हू की एक तुजो कितले तरी आमाश्यो जाता अशें म्हणटा तें खरें. हय एक अमास अशी आसा जेन्ना सोमवती अमास आसता ती म्हटल्यार सोमारची येता बेसिकली मंडेची ती अमास येता आनी जेन्ना ती अमास येता न्हू पळय तेन्ना अशें म्हणटा की तुवें 21 अमास केला न्हू पळय ते तुका फळ मेळटा. समथींग कितें तरी अशें शिकपा सारकिल्लें आनी लायक अशें लायक तूं जर अशें कोणाक पॉसिबल आसना की पर्टिक्युलर इन स्ट्रेच एवरी मंथ आमास करपाक बिकॉज खंय ना खंय एक आयज आमास केली जर फुडल्या आमाशेक मागीर बी कसली कोणाची अडचण आसा नाल्यार कोणाच्या घरान कितें अशें जाल्लें बीन आसा वायट जाल्यार ती पर्टिक्युलर आमास करूंक मेळना. सो इन दॅट केस लायक ती पर्टिक्युलर सोमारची जी आमास आहा पळय ती केल्यार तुका 21 आमाशेचो असो फळ मेळटलें. हां अशें म्हणटा न्ही ते बट तुका खबर आसा देवीक अमाशेक कितें अर्पण करता पळय ते फुलां न्हू बेजिकली. हय देवीक बेसिकली फाती आवडटा बट तुज्या मनान अशें जालें की लायक इवन तुवें एक हार घेवन वचपाक जाय जाल्यार ते पसून देवी एक्सेप्ट करता. सारकें. आनी स्टार्टींग हांवें ना लायक खूब एक 5-6 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव वयतालो पळय पर्टिक्युलर हांवें स्ट्रेचान आमास केल्ल्यो सो तेन्ना हांवें मागीर म्हाका तो प्रॉपरली याद ना हांव लास्ट आमास केल्ली पळय 7 केली तेन्ना नाल्ल घेवन येयल्लो. हय बेसिकली लायक अशें म्हणटा म्हाका एग्जॅक्ट सारकी तितली अशी इन्फॉर्मेशन ना बट तुवें 7 अमाश्यो केल्यो न्हू काय तुवें थंयसर नाल्ल घेवन देवीक अर्पीत करपाक जाय म्हण. तो भायर कितें तरी हें आसलेलें पळय दवरपाक आसलेलें फोडपाक सामको याद येना कितें बट एक्झॅक्ट आतां तेंच्यांनी बंद केला ते ते बंद अशें, केला हय. क्लोज केला. सारकें. आय होप आमचो आयचो हो व्हिडिओ तुमकां आवडलो आसतलो आनी जर आमी कितें रॉंग इन्फॉर्मेशन सांगलें जाल्यार आमकां माफ करा आनी कमेंट सेक्शनान आमकां नक्कीच कळया आमी कितें जर रॉंग अशें सांगलां आनी जर वायट बीन दिसला कितें जाल्यार माफ करा अशें तुमचेंच समजून आनी अशेच व्हिडिओ पळोवपा खातीर आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी ती बेल आयकॉन मात दाबपाक विसरूं नाका. आनी तुमकां जर अशें दिसता की आमी तुमच्या एरियेतले जे देवूळ आसा न्हू पळय थंयसर येवन विजीट करपाक जाय जाल्यार आमकां कमेंट सेक्शनान सारकें. बेग्यातल्या बेग्यान सांगात. आमी बीन रावल्या आमी बीन रावल्या तुमच्या त्या कमेंट्सांक लागून की बाबा आमकां पर्टिक्युलर एका देवळान विजीट करपाक मेळटलो आनी तो एक अनुभव आसा पळय तो तुमच्या फुडल्यान सांगपाक असो मेळटलो पळय तो. आनी आमच्या चॅनलाक अशेंच हेल्प करपा खातीर हो व्हिडिओ जास्त जास्त शेअर करा आनी लायक करा आनी सबस्क्रायब करपाक मात विसरूं नाका. चला तर मेळया अशाच एका व्हिडिओन. थँक्यू.